शांती सगळी सांठा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटेंत. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कॉन्स्टान्सियो वाज आनी बेनेडिक्ट वाज हांच्या आत्म्या पासत. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ले जुआंव आनी एर्मिना मास्कारेनस हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता सायरस फेर्नांडीस, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन मागुया संवसाराची शांती पासत. हें झूज मिडल इस्टान जें सुरू जालां तें बंद जावंक मागुया. जायतो लोक त्रासान पडलेलो आसा. जायते आमचे गोंयकार भोव करून जे गल्फ रिजनान आसात ते अडचणेक सांपडलेले आसात तांचे पासत मागुया. आनी हें झूज बेगीनूच सोंपूंक आनी संवसाराची शांती आसूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासतूय मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात आपणा पासत माग म्हूण आमकां ताणें विनंती केल्ली आसा तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिक्षा भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी ह्या संवसारांत बरें करूंक आनी देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक सोत उलोवंक आमकां आपयल्यान. परिणाम सगळीच पावटी बरोच जातलो अशें ना. जायते पावटी जो कोण संदेशकार आसा ताचेरूच आड येता. बऱ्याक गेल्लो फाटीं रायलें असली गत जाता. मागुया देवा लागीं बोगसणें. जायते पावटी आमकां कोण बरें करता तांचेर आमी आड गेल्यान, वा जायते पावटी आमी निराशीपणांक सांपडल्यान. आमकां देवाचे काकलूत दी म्हूण मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. किरिये लेइझोन, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ते लेइझोन, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरिये लेइझोन. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबाक सांबाळ. बऱ्या करण्यांनी तांची जीण सदां सुफळ करूंक तांकां शिकय. अशें ह्या संवसारांत तुजी बुजवण तांकां दी आनी मोयपासान सर्गीच्या देण्यांक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमियस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियसाच्या दुस्मानांनी म्हणलें, येयात तर जेरेमियसाचेर आड एक नाडबूद सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक सुमूर्ती विणें उरचो ना. न्हय म्हूण जाणार बुदी विणें आनी प्रवादी सोबदा विणें उरचे नात. येयात तो सांगता तें चीत दिवन पयलीं आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलांटां घालुया. सर्वेस्परा दोनया म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोंड काडटात. तांचे पासत विनोती करूंक तुजी शिरोंत तांचे वेली निवारूंक हांवें तुजे मुखार कसो उबो रावलां हाचो उगडास कर. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. सगळीं बरोबर म्हणुया. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलेल्या झाडांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो.
तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, आमचो जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात तें म्हज्या कानार पडटा. सो भोंवती भिरांतीचो काळोख. सगळीं बरोबर म्हजेर चाळवतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. आमचो जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्या हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमचो जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. जेजू जेरुजाल्याक चडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुजाल्याक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकाच्या हातान घालतले. ताका मरणाचें फर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक, ताका जेरबण मारूंक आनी खुर्सार खिळावंक ताका अनबावर्त्यांच्या स्वाधीन करतले. आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जातलो. तेन्ना झेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे सरशीं आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलले भाशेन ताच्या पांयां पडली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक, एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राजान बसूंक लाय. जेजून परतीपाड केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणीं म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सरशीं आपोवन हाडून सांगलें. बावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. सोम्याचें शुभ वर्तमान. प्रिय बाबडीनो, आयची वाचपां आमचे मुखार 3 बाजू मांडटात वो 3 ग्रुप्स. पयलो जेरेमियास, दुसरो जेजू आनी तिसरे हो आपोस्तलांचो जोमो. जेरेमियास जांकां संदेश दिवपाक ताका धाडलेलो आनी जांकां संदेश ताणें दिल्लो तेच ताचेर आड वेतात, ताचेर नाडबुद करतात, ताचेर मांडणी काडटात, ताका काबार करूंक सोदतात. कित्याक ताचे वरवीं जो देव संदेश दिता तो खर संदेश लागता भितर काळजाक. सेंटिमेंट्स हर्ट जातात आनी देखूनच ती नाडबुद ताका दर्या, ताचेर बोगलांटां घालया, ताका त्रासान घालया, फोंडान घालया,
मारून उडया, नाच करुया, ताची गरज ना आमकां. जेजून आपल्या शिसांक आपोवन कुशीन व्हरून आपणाचेर कसलें मरण येवपाचें आसा तें सांगलें. आनीक एक पावटी तेच, जे कोण धर्म राखपाक जाय आसले, जे कोण भावार्थ परगटपाक जाय आसले, म्हणल्यार देवाचें काम करपी मुखेल याज्ञीक आनीक शास्त्री, तांच्या हातान म्हाका घालतले आनी म्हाका मारून उडयतले, मरणाचें फर्मण मारतले. आपण कितें भोगपाचो आसा आनी कशे भाशेन भोगपाचो आसा जेजू जाणा. तिसरो भाग, आपोस्ल जे आसात तांची आवय आपोस्लांची मागूंक आयल्या, एकल्याक उजव्याक बसय, एकल्याक दाव्याक बसय. आनी तांणी मागलां, ताका जबाब दिल्या उपरांत शिस्त जे आसात 10 जाण ह्या दोगांचेर तिडले, कित्याक ते दोगूय जाण आपूण व्हडले जावपाक सोदतात. जेरेमियास प्रवाद्याक आमी पळयता, ताचो जबाब तो तांचेर परतून आड वचना. ज्या कोणें ताचेर मांडणी काडल्या तांचेर आपूण नाड बुद्द करिना, ना म्हणून तांकां मारूंकूय वचना, तांचेर रागारूय जावन तांकां कांयच म्हणना. पूण ताचो जबाब, रिस्पॉन्स देवाक मागणें उबारता. आनी देवाशी मागणें उबारून ताणें हो प्रश्न केला, हें कितें बरें करतात तें हे भाशेन दिवप? हें एक्चुली ताणें मनशांक म्हणपाक जाय आसलें, ते मनीस जे आसात तांकां. पूण देवा लागीं फिर्याद मांडटा, बरें केलां तें हे भाशेन वायटान फारीक करप. जेरेमियासाच्या जिवितान आमी पळयता, तांणी जी मांडणी काडलेली ती साकार जावंक ना, म्हणल्यार ताका मारून उडोवंक जावंक ना. जेरेमियास जाणटो जावन मागीर मरतलो. जरूय इतलें वायट ताचेर मांडणी काडल्यो, ताका नाच करपाक प्रयत्न केले, सगळें केलें हें जें आसलें तांणी, पूण देवान ताका राखलो. जेजू आपूण आप कुशेन हें मरण मानून घेता, तें पयस करिना, आपूण पयस धांवना. जरूय जेजून मागणें केल्लें, जाता जाल्यार ही काल्स पयस कर, पूण म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं. आनी आप कुशीन हें मरण आमचे पासत आनी संवसाराचे सोडवणे पासत ताणें स्विकारलें. जाल्यार तिसरें आमचें आपोस्ल आनी आमी म्हणूंक जाता. आमकां कितें जाय तें आमकांच खबर ना. जेजून म्हणलां तशें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. जें कितें जाय हे पोजिशन्स घेवपाक, तें एलिजिबिलिटी तुमी घोडे करीत, हे काल्स तुमी घोडे पीत. तरी आसतना देवाची कुशीक जरी तर तुमी सोदिनात जाल्यार सांडटले. कित्याक जेजून जशें म्हणलां, ही काल्स पयर काड, पूण म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं. तेच भाशेन आमी कितेंय मागो, आमकां पदवी मागो, आमकां पोजिशन्स मागो, नाजाल्यार आमकां सुसेग मागो, सायबा म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं, हें करूंक जेजून आपल्या शिसांक शिकयलें. आयज आमकां ही कृपा मागून घेवया. समजून घेवंक देवान आमचें सगळें कसली येवजण केल्ली आसा, देवान आमकां कितें दवरलेलें आसा, आमकां जीं बरेपणां दवरलेलीं आसा, आमकां जें इनाम दवरलेलें आसा, खुशाल जावया. तातूंत भितर थोडेशे कश्ट त्रास आसात, संवसाराची शांती पासत, संवसाराची सोडवणी पासत, आमचे सॅक्रिफीस जे गरजेचे मानून घेवया. सायबा म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं. आनी आमचेर केन्नाय कोणूय आड येता, बो करून आमचींच मनशां वो जांचे पासत आमी वावर करता, तींच आमचेर नाड बुद्दी करतात, तेन्ना तांचेर आड न्हय पूण देवाक आमचें मागणें उबारुया. हेंच करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. दानातोयांच्या वेळार आमी गायन घेवया. C10, पेज नंबर 32. C10. बाबा भयणी बापाक भेटो, बांगा नाका रुपे नाका, आपल्या कास्ता सोबे भोगून जेजू तुझे काळीस मागता. आयच्या दिसा आगे जिणे देवा कुशी कुरीस लेगून
पातकांचो रोस म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतली पवित्र आपल्या नामांतले महिमे आमच्या नाटके तुम्ही सुद्धा गावात सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्पर आमी तुका भेटयता त्या दानाची तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या देण्या घेण्या वरवीं आमच्या पातकांच्या बांदपासांतली आमकां सुटय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आणि तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी सासणांच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितोळ काळजाच्या संतोषान वर्सान वरस पातकाचे संस्कार वतरेकून समरंभूक तूं तुज्या भावार्थ्यांक फावो करताय. अशें मागण्या वरवीं भक्तीपणान तुजी सेवा करूंक आनी उमेदीन प्रिती मोगाच्यो करण्यो करून नवो जल्म घेतल्या आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपेचे भरतेक तूं पावयताय. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां, शिवासणां आनी पदव्यां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण ससूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सर्वसारांत तुज्या उत्साह आनी पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोड केली, आमची काकूळ कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तार लेप ते पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेयो आमचे बागयोन बापा आनी फिलिप नेर आमचे गोडी बापा,
सिमा आमच्या आदारी गवळी बापान सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितमोगान जपून कर. तशें पुनोय जेवन तांच्या बरवाशान अंतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर आनी जे काकुती रावतल्या समेस्तांक तुमकां मोडाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें बागेवन तांकां मरे देवाचे मागीर संगाती बागेवन झुजे जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सोरी काडी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बराबर सासण्या जिवितां आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्पद्वेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. बरें करूंक गेल्यार जायते फावटी आमच्या फाटीर येता. देवाची खुशी ती आमी मानून घेवंक सगळ्या वायटांचेर देवाचेच कृपेन आमी झुजूंक आमकां बळ मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणें पडूंक दिवनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान नोतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची कातूर देवाचे आमची कातूर देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडे रोगात आमी शिव करता ती आमचेर झपकी आनी कास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखद दिवं. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण ह्या दोतोर मातोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी येवंक. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D3 पेज नंबर 48. D3. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, जें कितें उमर जिविताची खात्री जावंक तुजी खुशी जाली ताचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पावूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खेरीत आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्वेस्परा तुज्या सेवकांक सुबापणी तुजी सासाय आनी कृपा लाभय. कुडी ओतम्याची भलायकी तांकां दी. भावपणाच्या प्रितीमोगान तांकां बोर आनी तुजे भक्तीन सदां तांकां सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. जाता ते भाशेन आमी भाग घेवया. खेरीत भाशेन पाप साहेब लिओ आमकां सगल्यांक उलो मारता. जाता तितली लागीं या ती गरजे लागीं मागात संवसाराची शांती पासत. ही जी क्रायसीस चालू जाल्ली आसा मिडल इस्ट, इराण आनीक दुसऱ्या देशां मदें, खेरीत भाशेन मागुया इराणाच्या देशा पासत. थंयसर जायतो लोक कश्टवता, तांकां झूज नाका. तांचेय पासत खेरीत भाशेन मागूंक आयच्या दिसाक ह्या भोव पवित्र संस्काराचे बोजवणेन जाता तितल्यांनी येवन भाग घेवचो. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासवांची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण.
जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पात येवन कुणबी येता हातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो पतोर वर्तता उपकार जो मागता तुजी ताय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदय तुझो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदय तुझो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायसा दुसऱ्यामध्ये तू सुदय तुझो आपूच येसू मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर वस्कूत काळजाच्या माग पुरचे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत बाबा कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्या पिडेवंतां पासत मागुया बो करून झुजान जखमी जाल्यात तांचे पासत मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा सोम्या म्हजे मागणे आयक सोमी आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कुतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सुरपदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं शेवटाक आमी गायन घेवया I5 पेज नंबर 180 I5 हांव तुजो इबाड्यो पूत मोची वाट पळोवन
Lord